लिंगीक छळणूक प्रकरणाक आतां वेगळें मोडन आयलां. छळणुकीचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराच्या कोंतान पुलीस उपनिरीक्षकान खंय स्टेटमेंट दिवपा खातीर आपल्याचेर दबाव घाल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दोतोराच्या बऱ्या मागप्यांनी डीवायएसपीची भेट घेवन ह्या प्रकाराचो तपास करपाची मागणी केली. डीवायएसपीन तांची मागणी मानून घेवन संबंदीत पुलीस उपनिरीक्षकाची चौकशी करपाचें उत्तर दिलां. तशेंच ही केस दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडेन दिवपाचें आश्वासन दिलां. ही जी पळय एक केस डॉक्टर अवनीचेर फायल जाल्ली आसा ताजो निशेध करपाक आमी आयिल्ली आनी की ही गोश्ट बरोबर न्ही म्हणून आनी जशे तरेन पुलिसांनी ही सुरवातीक जेन्ना पळय डॉक्टराक ताच्या क्लिनिकांतल्यान आपोवन ताजे कडेन एक तरेची पळय बिहेवियर जो PSI जो आशिल्लो ताजोय मुख्य तरेन निशेध करपा खातीर ती खंयचीच लॉ प्रोटेक्टींग ऑथॉरिटी सांगपाक शकना की तुजेर हांव थापट मारतलो किंवा तुजे क्लिनिकाक आमी तुवें लॉक लावन तुजी क्लिनीक बंद करपाक जाय ही उतरां सामकी वायट. सो ताजोय एक निशेध करपाक आयिल्ली. आनीक सगळे आमचे आख्खी स्टेट IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचे मेंबर, मडगांव IMAचे मेंबर, सगळे जर्नल फार्मा असोसिएशन, मागीर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स, मेंबर्स ऑफ द सिवीक सोसायटी सगळे आयिल्ले आसात हांगा. आनी आमी दोतोराच्या फाटल्यान सामकी ताट मानेन उबी आसात. म्हणजे अशी मेनली वचपाक डीवायएसपीन आमचे सगळे बरे भशेन आयकून घेतलें. ताणें आमकां लॉय समजायलो. पूण आमची मेन प्रॉब्लेम आशिल्लें की डॉक्टरां जें पळय वागणूक मेळ्ळ्या पुलीस स्टेशनाक ती बरी मेळना आनी ताचे डीवायएसपीन आपूण इन्क्वायरी करता म्हणटा आनी ही हॅज ऑल्सो एग्रीड फॉर दॅट. आमचें तें एक मेन म्हणणें आशिल्लें. आनी सेकंडली ही इज गोइंग टू गो एज पर द लॉ दॅट वी ऑल एग्रीड. वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू द मेकिंग इन्क्वायरी. We are mainly objecting the way he was called to the police station and the way he was treated, harassed, threatened, and told to give in writing that close the clinic. So that was also our main point today coming together. So the DYSP was very nice and he has agreed to give police protection under police protection to open the clinic today. डॉक्टर बिल्ला आसा आनी आमी सगळे भिल्यात की ताच्या कुणीन खतर मारत तूं बंद कर म्हणून सांगिल्लें कित्याक पडलें काय ना. सो इफ पुलीस ओपन दॅट थिंग इट बिकम्स ऑफिशियल. दोतोराचेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो त्या प्रमाणे ते येयल्ले त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजार आनीक तेंचें एक एलिगेशन आसलें की तेंचे कडेन तेंचे ऑपोजीट सायडीचे कोणें पयशे मागले म्हणून आमी सांगलें तांकां आमची इन्व्हेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज आसा आनी कोण पयशे पळय मागला पळय म्हणटा तेय तुमी कंप्लेन दिया आमी त्याय सायडीक इन्क्वायरी करतले आनी गरज पडल्यार आमी कायदेशीर एक्शन घेतले. आमी केस रजिस्टर केला एज पर कंप्लेन कितें आसा त्या प्रमाणे आमी केस रजिस्टर केली. आमी तेंचो दोतोरांचो डिमांड आसा. आमची सिनियर ऑफिसरान उलोवन हांव